आयच्या सगळ्याची GSB संमेलनांतू हंग कोण पुराय चांग काम करतले एक टीम असकी तांकां एक रेकॉग्नाइज करतसले एक काम यूथ ऑफ GSB तुरंत जाल्लें. आज आमगेलो टू अबुधाबी GSB समाज अबुधाबी आमचीगल समाज हांगाची एक टीम आसा हांकां एक रेकॉग्नायझेशन जाल्लें आसा. मस्त वर्सुलान समाजा खातीर तुमी काम करता आसची आनी कशें म्हळ्यार कोडियाला मणकेची म्हळ्यार आतां हांगा ಒಟ್ಟು मेळू जायनातल्यार आनी विंगडाल करून भजन करचें ते पुराय काम करताची खंय ते म्हळ्यार कोविडा समयान जाल्यार देवालेक आराधना रब्बू नज ते कंटिन्यू जावका कितले कशें जाल्यार वाडना म्हूण सांगून ते तांगेले कसं रुटीन आसकी त्या प्रकार तांणी करता आशिल्लेची. आज मस्त समय नंतर एक GSB इंटरनॅशनल संमेलन आमगेल्या प्रप्रथम संमेलन तुमगेले मस्त समय नंतर तुम्ही एक ಒಟ್ಟು मेळचे एक ओकेशन आज दुबईंत मेळ्ळेलें आसा. कसं सांगता आयची संमेलना विशय कसं सांगता? हे एक बारी लायक करून वेल ऑर्गनायज्ड संमेलन म्हणून हांव सांगचें एक इश्ट पावता आसा. आनी कसं म्हळ्यार तुमी भायर साकून येवन हें केलेलें रियली ग्रेट. ताजे खातीर यूथ ऑफ GSB आनी पुरा स्पॉन्सर्सांक एक व्हड थँक्स. तांगेले तुमगेले ऑर्गनायझेशन प्रत्येक फ्रॉम A to Z म्हळ्यार स्टार्ट टू एंड वरकी बारी लायक जाला. सो आमगेले चेडवान सान आसतना तांकां म्हळ्यार मस्त ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेलें पार्टिसिपेट करच्या पळय. आतां हें कोविडांनी जावन आतांची नेक्स्ट जनरेशनाक ऑपॉर्च्युनिटी आतां म्हळ्यार तुमगेले थ्रू तांकां एक मेळ्ळें हांगा. आज लायक मस्त बरें परफॉर्मन्स सन चेडवाल पळोवचें मेळ्ळें. सो थँक्स टू यूथ ऑफ GSB अँड ऑल द स्पॉन्सर्स. हांवें सान आसतना आमचीगल समाजा प्रोग्रामांनी मस्त पार्टिसिपेट केला. सो आतां हांवें गेला पळय सान चेडवांक परफॉर्मन्स करचें पळोवन म्हाका बारी खूश जाला जी आमगेले एक नेक्स्ट जनरेशन येद्रा येता तुमगेले निमित्त तशी मस्त थँक्स. मस्त काळ नंतर असला कार्यक्रम येवचे आणि मस्त सान आसतना समेत हांव एक दोन फावट पार्टिसिपेट केल्लें आनी ह्या फावट पार्टिसिपेट करूं जाय न्ही मात्र पळोवच्याक मस्त खूश जालें सान चेडवाल परफॉर्म करचें न्ही पुरे. सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड इवेंट. सगळ्यांक धन्यवाद आनी तुमगेले अबुधाबी आमचीगल समाजाक मुखारचे तुमगेले सगळं कार्य तुम्ही लेखिलां म्हण के जावं म्हण आमी देवाला मागतात. धन्यवाद.